आनी सदो तुझो पूज जेजू. नमान मरे कृपेन बोललोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुझो पूज जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. नियाळी आमी 5 मिस्तेर संतोसाचो पयलो मिस्तेर बड्या गाब्रिएलान आंकवाद मरी खबर दिली. देवाचो पूत तिचे कुसवेन येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गोडबेस जाली. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. म्हजे जेजूस बगोस आमकां निवार आमकां एमकोडाच्या उज्यांतली और साहेबा सगळे आत्मे स्वर्गार बकरून चड करो जाल्लोल्या. दुसरो मिसे सम जेजू क्रिस्त जिवन जातूस 40 दिसांनी परचलीत जावन स्वर्गार चडलो. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां दाल्लेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां नेमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां नेमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां नेमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां नेमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां नेमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां नेमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.
भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमचे जेजूस भगवत आमकां निवार आमकां आमकोडाच्या उजंतली अर्चे बस सगले आत्मे स्वर्गार बकरून चड गरज आसलेल्या तिसरो मिस्ते सम जेजू क्रिस्त स्वर्गार वेतोच पाठयलो देव स्प्री संता कन्ना काल म्हणले स्वातेर जुआंक वार मरे आनी अपोस्टल आसले. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आनी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमचे जेजूस भगत आमकां निवार आमकां आमकोडाच्या उजंतली और सायबा सगले आत्मे स्वर्गार बकरून चड गरज आसलेल्या चवथा मिसे सम जेजू क्रिस्ताच्या मरणा उपरांत अंकवार मरे साबार वर्सांनी स्वर्गार गेली. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगस आनी आमकां दालनेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोक आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोक आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले
सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदोवप आनी सोदोव तुजो आपूण जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदोवप आनी सोदोव तुजो आपूण जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदोवप आनी सोदोव तुजो आपूण जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदोवप आनी सोदोव तुजो आपूण जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदोवप आनी सोदोव तुजो आपूण जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदोवप आनी सोदोव तुजो आपूण जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदोवप आनी सोदोव तुजो आपूण जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदोवप आनी सोदोव तुजो आपूण जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमचे जेजूस बगो सामका निवार आमकां आमकोडाच्या उशांतली और सर्व सगळे आत्मे स्वर्गार बकरून चड गरो जाल्ल्या. पांचवो मिस्तेर पवित्रतेन मांकवार मरेच्या मस्तकार मुकुट घालो आनी केली तिका स्वर्गा आनी संवसाराची राणी. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपाट्यो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालमीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन.
अमुचे जेसूस बगोस आमकां अनिवार्य आमकां आमकोडाच्या उज्यांतली ओर्सेबा सगल्योत मे स्वर्गार बकरून चड गरज जाल्लोल्या नमान राणे ककुतीचे माये तूंच घे आमचें जिवीत अमृत आनी बरमसो आमी परदेशां वेची बालकां तुका उलो मारता हे दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदन करून मागीर तुका आपरात्ता आमचेर दयाल शरातनी तुजी काकुतीची नदर घाल तूं कोनवालेन मोगाल दुलो बांकवार मरे हे परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्योन देवाचे माये आमचे खातीर माग क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्याक पापसाहेबाच्या संकल्पा पासत आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपाट्यो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दालनीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्त्रे मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू मागीर ती मरे देवाचे माई आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मोयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आनी आतां आनी सदां सदां काल आमेन सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयज 5 नोव्हेंबर मोनसायबिणीच्या परबेची तयारीक मांडावळ करता दाबोलीं सॅक्टर तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया वेनेसा क्रिसी आल्वारीस आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी आमी खेरीत भाशेन देवा मुखार दवरुया आमच्या जण एकल्याच्या गोराब्यां पासत आमच्या गोंयचे पासत मागुया वेगवेगळे तरेचे प्रश्न आमच्या गोंयचे स्टेटाक पडलेले आसात भोव करून जो टायगर रिजर्व जो आसा ताचे पासत आजून पासून कोर्टान घडे केसी चलतल्यो मागुया देवा लागीं जें कितें बरें आसा तें आमकां दी आनी हे वेगवेगळे एक्ट जे काडलेले आसात वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स आसात जावं TCP डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ते चलयतात तांचे पासत तांकां फावो तें गिन्यान दी म्हूण देवा लागीं मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाच्या भावा भयणीनो आयचो विशय मारेन केले तशें कोणाकूच भायराय नासतना सगल्यांक वेगोवंक जेजूचें बरेंपण तांकां अणभवूंक दिवंक आपयता मनीस एक जुवो न्हय मनशाक दुसऱ्याचो सांगात आनी सांबाळ खुबूच म्हत्वाचो आसता मनीस सदांकाल खुशाल आसूंक आनी एकामेकाच्या संबंदाक जियेवंक आशेता जेन्ना दुसरो आमकां भायरायता कुशीक दवरता तेन्ना आमकां दूख भोगता निराशीपण भितर सरता आमचें सोवें घडटा तशें हेरांय सोवें घडटा म्हूण समजूंक आमी सोबार पावटी फाटीं पडटा आमी सगळीं भाव भयणां कशीं
एकामेकाच्या उस्क्या कोतीन जियेवूंक आनी कुशालकायेन सांगाताक रावूंक आमची ही थोडीच दिसाची यात्रा चलूंक देव आमकां जोण एकल्याक हें खास आमंत्रण दिता. आमची ही यात्रेत आमचे न्हय पूण दुसऱ्यांचें चिंतूंक वाट टांकूंक बापाची कृपा आमकां सगल्यांक जोडून घेवया. कोणाकूच भायर नासतना भाव भयणीनो, कोणाकूच भायर नासतना म्हणल्यार सगलीं तातूंत आयलीं, जावं भुरगीं जावं वाडलोलीं जावं जाणटीं, वो सगल्या धर्माचीं, सगल्या देसाचीं, सगल्या गांवचीं, कोणाकूच भायर नासतना जेजूचें बरेंपण तांकां दिवंक मारिया आमकां शिकयता. आयचो आयतार खेरीत भाशेन चेडूं भुरग्याक भेटयल्लो आयतार, संडे फॉर गर्ल चायल्ड. सगल्या भुरग्यां पासत, चेडूं भुरग्यां पासत खेरीत भाशेन आमी आयज मागतांव आनी तांच्या बरेपणा पासत हें जेजूचें बरेपण तांकां मेळचें पासत आमी खेरीत भाशेन आयज मागता. तर हे मिसाचे भेटेन भाग घेता आसतना जायते पावटी आमी दुसऱ्यांक भायर आयल्यान, दुसऱ्यांक पयस केल्यान, जावं ते दुसरे भाशेन चिंततात देखून वा दुसरे भाशेन उलयतात देखून वा तांच्या जिविताची तोरा जियोवपाची वेगळी देखून. तर हे वेगळेपणाक लागून आमी एकामेकाक पयस करचे बदलेक ह्या वेगळेपणा वरवीं आमी गिरेस्त जावंक, जशें आमी म्हणटा युनिटी इन डायवर्सिटी, आमकां हें फावो जावंक मागता आसतना देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून ताण सारून, वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Soumia kakut Krista kakut Krista kakut Soumia kakut Soumia kakut Sonsari, sorbes ora deva, sorgi charraya, sorbut vedar deva papa, ami tukha namaskar kurta, ami tukha din vasta, tuja toroi baba paso, ami tukha Jesus Christa, e costum povit, e costum ishor, e costum orishor. प्रार्थूया. सूर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व सुपूर्ण देणी तुजे तावन उपजतात.
आमचीं काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भोक्ती चोडय. अशें आमकां तूं दिताय तीं सगळीं बरीं देणी पसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुवें म्हाका बुलयलोय सर्वेस्परा आनी हांव तुका बोल्लों. तूं म्हजें वोन गोड देखून तुवें म्हजेर जोयत वेलें. हांव दिसभर केण्ण्याचो माल जालां. सगळीं म्हज्यो मस्कऱ्यो कोत्तात. हांव उलयतां तितलेय पावटी हांव बोबाट मारूंक जाय आनी म्हणूंक जाय. जबरदस्ती आनी निसणटोन. म्हाका सर्वेस्पराचें उतर म्हणल्यार सगलो दीस अपमान आनी केडणी. हांव म्हणो हांव ताचो उगडास करचो ना. ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचो ना. पूण म्हज्या काळजान जळटो उजो पेटलासो दिसता. म्हज्या हातांनी म्हज्या हाडांनी तो रिगलोलो आसा. ताका दोमावून दोमावून म्हाका पुरो जालें आनी म्हजे लागीं तें घडलें ना. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. परतून म्हणुया. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता त्याच पोरी म्हजो ओतमो. तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तूक अंतरेकता. पवित्रताय जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या. दी म्हाका तुजें दर्शन कालीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तूच पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक पोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजें ओंठ तुजी तोखणाय कोत्तोल्यांक निरोंतरी. दिसान दीस तूक दिनवासता. हात जोडटां तुज्या नांवांक. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवलेल्या पोरी म्हजो ओतमो दादोशी. म्हजें ओंठ मुरगोडटले तुजें किर्तन गायतले. आड पडत जाल्यार बाजेर तूच उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें कालीज तुजेरूच दोल्ल्या दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तूं जाल्लोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकट्याच्या सावडेंत खुशालकायेन मुरगोडटा. हो पोडे म्हजो ओतमो तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोळेन सांबाळ. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. बागीवोन पावलोन रोमकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देवान केल्ले काकलुतीक लागून तुमचे लागीं हांव मागता तें हें. पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेंच ताका समर्पण करात. गिन्यान आसलोल्यांक पुटवता ती भेटोवणी हीच. ह्या संवसाराचे चाली प्रमाणे तुमी चलूं नाकात. पूण तुमचें मन नवें जालां तशें ताच्या जिविताची चालूय बदलून दी. तेन्ना देवाची कुशी कोण ती कितें बरें कितें ताका मानता आनी कितें सोपून तें तुमी जाणो जातलें. देवाचें उतोरें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया.
परतो बाप जेजूचो मोमिवोन देव आमचो तुमची मोजोत उजवाडाव. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Survispor तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तेन्ना तावन जेजू आपल्या शिसांक अशें स्पश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुसलेमाक वेतलो, जाणट्यांच्या, पुरोम याज्ञिकांच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातांतलें जाय तें सोंसतलो, मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक पुनर्जीवन करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो निशेध मारूंक लागलो, केन्नाच ना सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें ना न्हय. पूण ताणें वडोन पेद्रूक सांगलें, चल सैताना, फाटीं सरून वच. म्हजे वाटेर आडकडीचो फातर तूं, कित्याक तुजी येवजणां देवाची न्हय पूण मनशाची. तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तर सगलो संवसार जडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जोण एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे इनाम दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. कोणाक म्हजी खुशी करूंक, म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जाल्यार आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस उखलचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. आयताराचो आयज आमकां हो संदेश. आनी आयज जेन्ना आमी हें 5वें नोवेन करता आमच्या सायबीण मांयच्या जल्माचे परबेक, कोणाकूच भायर नासतना जेजूचें बरेपण सगल्यांक वाटूंक आमकां मारिया देख. भाव भयणीनो, फाटीं जेन्ना सगल्यो घडण्यो घडल्यात आमचे सवें, करून आमचो एक सेरमांव कट करून जायते कोणें तरी ते दुसरे भाशेन प्रोजेक्ट केल्यात. एक मॅसेज आयली एका हिंदू भावाची, इश्ट तो म्हजो, आनी ताणें म्हणलें हांवें आयकलो आख्खो सेरमांव, कांयच चुकीचें ना, तुवें सांगलां तें सगलें सारकें आसा, बट आय कॅनॉट मेक अ कमेंट. कित्याक हांव जरी तर कमेंट करीत जाल्यार रोखडे म्हज्या दारा भायर आसतले उबे, म्हाका देशद्रोही म्हणटले, म्हाका एंटी नॅशनल म्हणटले, एंटी हिंदू म्हणटले. पूण आमी तुजे बराबर आसा, तुवें म्हणलां तितून कांय चुकीचें ना. भाव भयणीनो, आयज हें कित्याक सांगता? आयचें शुभ वर्तमान आनी आयचो संदेश ह्या आयताराचो किरीत भाशेन जेजूचीं ही खोर उतरां आमचे मुखार दवरता. एक चॉयस आसा आमचे लागीं. जरी तर तूं म्हजो पाटलाव करूंक सोदता जाल्यार, हें फकत जे कोण जेजूचो पाटलाव करूंक सोदतात, तुका खुशी आसा जाल्यारूच आयकपाचें, ना जाल्यार कानान बोटां घालपाचीं, कुशीन सरोन वचपाचें. जाल्यार कितें तें सांगलां तें?
एक जें कितें सांगलेलें आसा तें समजूंक आयचीं तिनूय वाचपां आमकां आदार दितात. पयलें वाचप आमी आयकलां तें जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. जेरेमियस प्रवाद्याचे विलाप. आनी ताचे विलाप कित्याक देवाचो संदेश तो दिता आसतनाय पोरजां बदलूंक सोदिना. निबोर मनाची, निबोर मानेची जाल्या. आनी तो कितें शिकयता ताच्यो मस्कऱ्यो करता. तो कितें शिकयता ताचेर आड वेता, ताका बणकणीन घालपाक सोदता, ताका मारूंक सोदता. तर असले वेळार जेरेमियस प्रवादी, जाका देवान आपयल्लो भुरगोच आसतना, तो आपलो विलाप देवा मुखार करता. आनी आयचीं उतरां ह्या पयल्या वाचपांतलीं काय बरीं देवा लागीं तो उलयता. तुवें म्हाका भुलयलो आनी हांव भुल्लो. कितें म्हणून भुलयल्लो देवान? तूं भुरगो आसा खरो, पूण जें कितें तुजे वरवीं उलयतलो तो तूं उलोवचो ना, पूण तुजे वरवीं हांव उलयतलो. दुसरी वस्त देवान ताका म्हणलोली, तूं भियेनाका. तूं जरी तर भियेनासतना मुखार सरत जाल्यार तुजे बराबर हांव आसतलो, तुका काळजीदार करतलो. पूण तूं भियेलो जाल्यार हांव तुका आनिकूय भिवयतलो. म्हणटच देवाचेर विस्वास धरून, जशें ताणें आपल्याच उतरांनी म्हणलां, तुवें म्हाका भुलयलो सर्वेस्परा आनी हांव तुका भुल्लो. मानून घेतलें तेणें की वय उलयतलो तो हांव न्हू, पूण म्हजे वरवीं देव उलयतलो. हें सगलें जें कितें करपाक लायलां म्हाका, उलोवपाक लायलां म्हाका, तें भिरांतीचें. तरूय आसतना देव म्हाका काळजीदार करतलो. आनी हें सगलें करून पळयल्या उपरांत तो आतां म्हणटा, पळय तुवें सांगलां तें हांवें केलें. आनी हें केल्या उपरांत आतां हांव जालां केण्ण्याचो माल. म्हज्यो सगल्यो मस्कऱ्यो करतात, म्हजे फाटल्यान उलयतात, आनी हांवें बोवाड मारून सांगचें पडटा. म्हणल्यार हें सगलें जाता आसतना, हें शिकयता आसतना लोकांक बरें लागना, कोणाक दुखता, कोण म्हजेर आड वेता, कोण बंद करपाक सोदता. हें सगलें आसतनाय म्हाका दिसती पडटा आसतना म्हज्यान तोंड बंद करून रावूंक जायना. आनीक एक बेजेसांव जेरेमियसाक. कित्याक हांवूय बीन तेच भाशेन, जशी आतां ही मॅसेज येयल्ली, आय कॅनॉट स्पीक. कित्याक म्हजेर आड वेतले, म्हाका देशद्रोही म्हणटले, म्हाका हें कोत्तले. आमी जायते पावटी जायतीं जाणां म्हणटा आमी कित्याक तोंड उगडया. तोंड उगडीत जाल्यार अशें जातलें, अशें कोत्तले, मारपाक येतले, फोडपाक येतले. आनी देखूनच आमी घडये हींच उतरां जेरेमियसा भाशेन म्हणटा बोन. पूण थोडीं जाणां आमचे मदलीं असलीं, तांकां आमच्यान म्हणपाक जाता पिशीं जाल्यात. आनी थोडीं जाण म्हणटा पिसो जाला तूं, कित्याक बेश्तो तोंड उगडटा जाणा आसतना, कित्याक हे भाशेन कोत्ता, आ बैल म्हजे मार. हीं बीन उतरां कोणें एकल्यान म्हणलीं म्हाका, फादर तुवें सांगलां तें सारकें आसा, पूण जे भाशेन आतां वातावरण आसा न्हय त्या प्रमाणे म्हाका दिसता तुवें हे भाशेन म्हणलां, आ बैल म्हजे मार. जाल्यार हो पळय जेरेमियस प्रवादी अशेंच कोत्तालो. तोंड बंद करूंक सोदता, ओगी रावपाक सोदता, पूण जेरेमियस म्हणटा म्हज्या काळजान जो उजो पेटलेलो आसा म्हाका थार दिना, तोंड बंद करूंक दिना. आनिकूय त्रासान पडटा हांव. आनी देखून ताचो विलाप देवा सोवें, सायबा कितें केलां तुवें म्हजें सोवें, कित्याक म्हाका हे भाशेन फोंडान घातला. जेरेमियस देवाक विचारता. भाव भयणीनो, हेंच जरी तर ताका आमी जाबाब दितले हांव जेरेमियसाक, वो देव जरी तर जाबाब दितलो जाल्यार आयचें शुभ वर्तमान ताका जाबाब दिता. आयचें दुसरें वाचपूय ताका जाबाब दिता. दुसऱ्या वाचपान आमकां मेळटा भाग्योन पावलू, रोमकारांक चीट बरयता. आनी हो पावलू कोण? तोच पावलू जो सावलू आसलो आनी ह्याच धर्माच्या वो ह्याच क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक धुमाळो दितालो, तांकां बणकणीन घालतालो, तांकां कश्टायतालो, तांकां बंद करतालो. आनी तोच आतां हेंच जेजूचें शुभ वर्तमान परगडटा. आनी हें शुभ वर्तमान परगडटा तेन्ना एके भाशेन आपणाचीच बली, भाग्योन पावलून आपणाचीच बली करप म्हणल्यार हांव जें कितें सत मानतां ताचे पासत हांव उबो रावतलो. आनी जें शुभ वर्तमान जेजून म्हज्या हातान दिलां तें हांव उक्तेपणी सगल्यांक पावशें करतलो. तें मागीर रोमकार जावं, कोरिंतकार जावं, गालेसियकार जावं, तेसलोनिकार जावं, फिलिपकार जावं आनी हे दुसरे सगळे. तांकां भेट करून तांकां ताणें शिकयलें. जाणा जावन अशें करता तेन्ना जेजूचेर जे आड गेल्ले ते म्हजेरूय आड वेतले. म्हणल्यार हे धर्मशास्त्री आसात, महायाज्ञीक आसात, तशेंच दुसरे फुडारी जे आसात,
जांकां पॉलिटिकल हुस्को आसा ते सगळे म्हजेर आड वेतले हें जाणा तो. पूण असल्या वेळार आप बोली आपणाचीच बोली करपाक तो तयार. आनी हेंच तो रोमकारांक बरोवन सांगता. हें सगळें करता आसतना देवाची शुभ वर्तमान जेन्ना परगट्टा तेन्ना एक जिवी बोली कशी तुमकां समर्पण करात. जें कितें आपणें केलां रोमकारांकूय सांगता एक जिवी बोली. बेश्टेच कितें हाडली भेटवणी दिली वो डोनेशन दिलें असलें न्हू, पूण तुमचीच एक जिवी बोली कशी ह्या वावरा पासत शुभ वर्तमानाच्या वावरा पासत भेटयात. आनी तेन्ना देव तुमचें सवें हें बरेंपण करतलो जें बरेंपण म्हजें सवें केलां. भाग्यून पावलो रोमकारांक चीट बरोवन उगडास करता. दुसऱ्याय आपल्या ह्या जेजूचे पाटलावदार आसले तांकांय तो ही गजाल सांगता एक जिवी बोली कशी तुकाच भेटूं. सोंपें काय जिवी बोली कशी भेटोवपाक? सोंपें? खूब अवघड. आनी हें अवघड आसा तें जेजू मागता. आयचें शुभ वर्तमान सुरू जालां तेन्ना तावन जेजून आपल्या शिसांक स्पश्ट सांगूंक लागलो. तेन्ना तावन म्हणल्यार केन्ना तावन? तेन्ना तावन म्हणल्यार जेन्ना जेजून तांकां विचारलोलें लोक म्हाका कोण सदरतात आनी ताणें सांगलोलें जे भाशेन आमी गेल्ले आयताराक हें शुभ वर्तमान आयकल्लें. आनी मागीर लोक कितें म्हणटा तें ताणें सांगलें शिसांनी. आनी मागीर तुमी कितें म्हणटात तेन्ना पेद्रू उलयलो. कितें उलयल्लो? तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी मागीर पेद्रू विशीं जेजूय उलयल्लो. हें तुका रोगता मासान कळूंक ना, तुजेच वस्तोंगी कळूंक ना, पूण म्हज्या सर्गीच्या बापान तुका हें कळयलां आनी त्या आत्म्या वरवीं तूं उलयला आनी तूं खडप ह्या खडपाचेर म्हजी सभा बांदतलो. आनी हें सगळें सांगल्या उपरांत जेजून तांकां सांगलें हें सद्याक कोणाक सांगो नाकात, सोबे माजार परगट करिनाकात, रावात मातशें थंड रावात. पूण तेन्ना तावन उक्तेपणी आतां दुसरी गजाल सांगपाक लागलो जेजू. जरूय तुमी कितें म्हणलां तें सारकें. ओय हांव देवाचो पूत, जिव्या देवाचो पूत. ओय हांव सोडवणदार. पूण अशें आसतनाय म्हाका मारतले, म्हाका कश्टायतले, म्हजेर बोगलांटां घालतले. आनी कोण घालतले? ज्यांच्या हातान पदवी दिल्ली आसा आमच्या धर्माची, जुदेव धर्माची, ते धर्मशास्त्री आसात, जाणटे आसात, पुरोम याज्ञीक आसात, ते मुखार येतले. ते मुखार येतले आनी जे कोण राजकारणी आसात तांच्या हातान म्हाका घालतले, कश्टायतले, म्हाका मारतले. आनी हें सगलें जाल्या उपरांत देव म्हाका तिसऱ्या दिसाक पुनर्जीवन करतलो. हें आख्खें जेजू तांकां आतां परतून परतून सांगतालो. तर अशें सांगता तेन्ना भाव भयणीनो ही अवघडाय. जायते जाण सोडून वचपाक लागले. जायत्या जाणांनी म्हणलें दीस इज डिफिकल्ट. जेजूचो पाटलाव करप म्हणल्यार सायबा खंयच्या फोंडान आमी पडले, बेस ते येयले हेजे फाटल्यान. जायते फावटी आमी घडये म्हणपाक पावता सायबा भोगोस कित्यान हाडून उडयलें आमकां, कित्याक त्रासान घायलें. बेस ती घेतली जबाबदारी, जावं समाजीक जबाबदारी, जावं आमच्या धर्माची जबाबदारी. थोडे फावटी PPCचे वांगडी जावपाक आतां आमची इलेक्शन्स आनी तयारी परतून जातली नवे PPC वांगडी काडपाक. जायतीं जाणांक घडये म्हणटली भानगडीच नाका, लोक आयकना. आनी जीं कोण घडये खान मारून आसात ती म्हणटात बेगीन सायबा हो टर्म काबार जाल्यार पुरो. कितें सोंसतात आमी. आनी वयल्यान एक्सटेंड आनी केला आतां. एक्सटेंशनाचेर आसात आमी PPC वांगडी कशी. बेगीन काबार जाल्यार पुरो, बेगीन इलेक्शन येयल्यार पुरो आनी नवी वांगडी येयल्यार पुरो. फाटीं सरपाक सोदतात जायतीं जाणां. असलें भाव भयणीनो जेजू सवें घडलें. जे कोण मुखार चल्लेले ह्यो वस्तू आयकून आमी तुजे फाटल्यान आयल्या कित्याक तूं सोडवणदार आनी तूं एक बरें राज स्थापतलो. कित्याक थोडे जाणांक तांच्या मनान आसलें की जेजू आतां पॉलिटिकल पावर जावपाक आयिल्लो आसा. जेजू पॉलिटिकल पावर जावपाक येवंक ना. पूण जें कितें सगल्या आमच्या जिविताच्या भागान कोणाकूच भायर नासतना सादो लोक आसा तांकांय शिकोवण दिल्या, शिपाय आसात तांकांय शिकोवण दिल्या, जे कोण राजकारणी आसात, राजकारबारी आसात तांकांय शिकोवण दिल्या, जे धर्मशास्त्री, फारिसेव, पुरोमी याज्ञीक आसा तांकांय शिकोवण दिल्या.
बायलांक तशेंच दादल्यांक शिकोवण दिल्या. कोणाकूच भायर आयनासतना हो देवाचो संदेश सगल्यांक दिला. आनी आयच्या संदर्भान जरी तर जेजू आसलेलो जाल्यार जेजू क्रिस्तांवांक, हिंदुवांक, मुस्लिमांक, सिखांक आनी हेर दुसरेय धर्माचे आनी जे कोण देवाचेर विस्वास धरिनात आनी आपूण एथेइस्ट म्हणटात तांकांय संदेश दितलो आसलो, कोणाक भायर आयनासतना. पूण भाव भयणीनो, प्रश्न हो, जेजू आमकां संदेश दीत आसा, शुभ वर्तमानान संदेश दिता, प्रवचनांतल्यान संदेश दिता, जायते तरेचे आतां सोशल मिडिया वापरून आमकां जाय तो संदेश मेळटा. खरो संदेश आसा, बरो संदेश आसा, तो मानून घेवपाक आमी तयार आसा? तो मानून घेवपाक सोंपें? जाबाब सादो, सोंपें न्हू, खूब अवघड. कित्याक ते कोण मानून घेता आनी ताचो प्रचार करता, सोत उलयता, ताका ह्यो सगल्यो तरेच्यो आडखड्यो आसात, ज्यो जेरेमियास प्रवाद्यान सांगल्यो, ज्यो बागेवन पावलून सांगल्यो आनी खुद जेजून आपणाच्याय जिवितान सांगलेलें. हें सगलें जातलें म्हूण हें आयजूय आसा जाल्यार ताचें सोल्युशन आमकां जेजून दिलां. कितें करपाचें? तुका जरी तर खुशी आसा, हीं उतरां गरजेचीं भाव भयणीनो. तुका खुशी आसा जाल्यारूच, ना जाल्यार बेश्तो त्रास घेनाका. कित्याक आमचे मदले जायते जाण नांवाचे क्रिस्तांव जाल्ले आसात आनी क्रिस्तांवपणाचें नांव पासून पिड्ड्यार करतात. कितें उलयतात तें खबर आसना, कित्याक पदवी माथ्याक मारलेली आसा. सगलें उलोवप जें आसा तें आपणाचेच विशीं. हांवें अशें केलां, हांवें तशें केलां, हांव हें करतां, हांवें हांकां वयर काडल्या, हांवें तांकां कुशीन काडल्यात. हांव जाल्लो आसा जाल्यार हांव म्हणटा तें कुशीन काड. आनी जेजू म्हणटा आपणाकूच पाठ करूंक जाय. तुका जरी तर तूं चॉयस करता, वय हांव जेजूचो पाटलाव करता म्हूण, जाल्यार पयली वस्त आपणाकूच पाठ करपाक जाय. आनी आपणाकूच पाठ करप म्हणल्यार हेंच, आपणाचो आपस्वार्थ जो आसा तो काडून कुशीन दवरपाक जाय. आपणाचो फायदो जो आसा तो कुशीन काडून दवरपाक जाय. आपणाचे एचिवमेंट्स जे आसात ते काडून कुशीन दवरपाक जाय आनी दुसऱ्या पासत वावरूंक जाय. म्हणजे आपल्याकूच पाठ करची. सोंपें? आपणाकूच पाठ करूंक सोंपें न्हू. कित्याक जोण एकलो आमी आमचें चिंतता आनी चिंतूंकूय जाय. आमी ह्या संवसारान जगतले हांव जाल्यार म्हजें एड्युकेशन, म्हज्यो डिग्री, म्हजो जॉब, म्हज्या भुरग्यांचें एड्युकेशन, म्हज्या भुरग्यांच्यो डिग्री, म्हज्या भुरग्यांक जॉब, हें सगलें चिंतपाकूच जाय. म्हजो घोराबो, म्हज्या घोराब्याचें बरेंपण हें चिंतपाकूच जाय. बट एट वॉट कॉस्ट? कसली किंमत आमी दिता? हें करता आसतना जायते फावटी आमचो आत्मोच आमी विकून उडयल्लो आसा. एके भाशेन देवाक पासून आमी विकून उडयल्लो आसा. आनी नांवाचे क्रिस्तांव उरलेले आसात. फकत आमचीं नांवां तीं क्रिस्तांव दिसतात देखून आमी क्रिस्तांव जाल्लीं आसात. दुबावरेत आतां जे क्रिस्तांव आसात जायते जाणांक इंडियन नेम्स आसात. आनीक ते इंडियन नेम्स म्हणटच त्या नांवा प्रमाणे ते हिंदूय दिसतात जायते फावटी. थोडी मुस्लीम नेम्सूय बीन आसात. पूण तरी आसतना जे कोण क्रिस्तांव नांवां घेवन आसात आनी आमी नांवां प्रमाणे समजता हे क्रिस्तांव आयज खोटे क्रिस्तांव जाल्ले आसात. कुड्या देवाची पुजा करपाक लागलेले आसात. जाल्यार असल्या वेळार जेजू आमकां म्हणटा आपणाकूच पाठ करूंक जाय. आपणाकूच पाठ करूंक जाय म्हणटा ताचे फाटल्यान रोखडें दुसरें येता. आपलो खुरीस उबारूंक जाय. आपलो खुरीस, आनी कोणाचो खुरीस न्हू, तुजो खुरीस उबार. कित्याक आमकां जोण एकल्याक आमच्या जिवितांत खुरीस आसा तें पुरो आमकां. दुसऱ्याच्या खुरसांची गरज ना. आमचोच खुरीस जायते फावटी आमकां जोड जाल्लो आसा आनी जायते फावटी हो खुरीस काडून पयस उडोवपाक दिसता, पळोवन वचूंक दिसता. आनीक नाका, उलोवपाक नाका, जेवपाक नाका, काजारी जिवीत नाका, आंकवार जिवीत नाका, पाय जाला तो पुरो आनी पाय म्हणपाक नाका, माय जाल्यार ती पुरो सोंसता आतां, माय आनी जावपाक नाका. कोण म्हणटा बेस्तोच आंगेर जल्मलो पूत कसो, बेस्तीच जल्मली आंगेर धूव कशी. नाका, पूत जावपाक नाका, धूव जावपाक नाका. कितें जावपाक जाय आमकां? देखून तो चॉयस. तुका खुशी आसा जाल्यार, आनी खुशी आसा जाल्यार पयलीं तुका जरी तर तुवें पाठ केली आनी तुजें आपस्वार्थपण, तुजेंच बरेंपण, तुजेंच एचिवमेंट हेंकां जरी तर मातशें कुशीन काडून दवरलें जाल्यारूच भाव भयणीनो आमच्यान खुरीस उबारपाक जाता. आपलो खुरीस. जोण एकलो तुमी जाणात तुमच्या जिवितांत कसले खुरीस आसात ते. तर हे खुरीस
उबारून काबार जावंक ना. तिसरी वस्त गरजेची, म्हजे फाटल्यान येयात. आपणाकूच ना मूड, तुजो खुरीस उबार आनी म्हजे फाटल्यान यो. कित्याक आपणाक ना म्हणूंक आनी खुरीस उबारूंक सोंपें न्हय, खूब अवघड. जाल्यार जे भाशेन देवान जेरेमियासाक भुलयलो आपल्या उतरांनी आनी तो भुल्लो आनी ताच्या काळजान हो उजो पेटलो, तेच भाशेन जेजूचीं उतरां आयज आमकां भुलयतात. आनी तातूंत भुलोन वचप वायट न्हू, बरें तें. कित्याक तातूंत तो आमकां परो घालचो ना, सोडचो ना, अनाथ कशीं कुशीन उडोवचो ना. कित्याक निमणें उतर जें जेजून सांगलें ह्या शिसांक तें तांच्या मनान वचोंक ना. पयलीं उतरां जीं सांगलीं तें म्हाका धरतले, कोश्टायतले, जिवेशी मारतले, हें आयकलें, शीस भियेलें, तातूंतले जायते जाण गेले पडोन. निमणें उतर जें आसलें तें थोड्यांनीच आयकलें, देव आपणाक पुनर्जीवन करतलो. जैत जेजूचें जातलें. जालें जेजूचें जैत काय जेजू हारलो? जेजूचें जैत जालें. कित्याक देवान ताका पुनर्जीवन केलो. तर ह्याय उतरांचेर भाव भयणीनो आमी विस्वास धरूंक तयार आसा जाल्यार हीं उतरां जीं आयज जेजून आमकां म्हणल्यां तीं आमचें सवें खरीं जातलीं. तर हें करता आसतना दुसऱ्याचो खुरीस आमी उबारूंक गरज ना खरी, पूण दुसऱ्याचें खुरीस उबारूंक तांकां त्रास पडटात. थोडे जाणांक समजनात, थोडे जाणांक घोटायना, थोडीं जाण भियेल्लीं आसात, थोडे जाणांचे एक्सपिरियन्स अणभव जिविताचे खूब कोडू आसात. ल्हान आसतना तावन वाडटा आसतना आनी वाडल्या उपरांतूय कोडू अणभवांतल्यान वेतात. देखून तांचे खुरीस उबारूंक तांकां आसतना, कोणाक कुशीन उडयनासतना जेजूचें बरेपण तांकां दाखोवपाक तीं देवाचीं हातयारां. आनी हातयारां कशीं, हें बरेपण आमी जेन्ना दुसऱ्यांक दिता तेन्ना आमी सगळीं बाराबोर आमचो खुरीस उबारून जेजू फाटल्यान वेता. तो सोडवंडार, तो मेसियस, जाचे विशीं पेद्रू उलयल्लो. पूण भाव भयणीनो, असोकताय आमची मनशांची आमी परतून परतून फ्लक्च्युएट जाता. फ्लक्च्युएशन पेद्रूच्याय जिवितान हें फ्लक्च्युएशन जालें. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां. मातसो वगत पयलीं ताणें काय बरें व्हडांतलें व्हड भावार्थाचें सोत सांगलोलें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी जेजून ताका काय बरें म्हणलेलें, तूं खोडप, ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलों. आनी आतां रोखडेंच ही दुखाची खबर, कोश्टांची खबर, मरणाची खबर आयकल्या उपरांत तोच पेद्रू जेजूक म्हणटा, ना, तुजें सवें अशें केन्नाच जावचें न्हय. हांव तें जावंक दिवचो ना. हांव मुखार रावतलों, बोंद करतलों, आडायतलों. बाबडो बऱ्या मनान म्हणटालो जेजूक राखूंक, सांबाळूंक. पूण जेजू म्हणटा, सैताना कुशीन सर. मातशें पयलीं तूं खोडप, तुजेर हांव सभा बांदतलों, हीं उतरां जरी तर जेजून म्हणल्यान जाल्यार आतां रोखडोच सैताना कुशीन सर कशें म्हणपाक जाता. कित्याक पेद्रूच्या जिवितान फ्लक्च्युएशन जे भाशेन आमच्याय क्रिस्ती जिवितान फ्लक्च्युएशन भाव भयणीनो जाता. देव मानून घेता, वय आमी जायते फावटी हे भाशेन हालतल्या दलतल्या. पूण त्या उपरांत पेद्रून कितें केलें तें गरजेचें. जेजून ही खोर उतरां ताचे सवें म्हणलीं, ओकमान करून घेवंक ना ताणें. जेजून म्हाका देंवचार म्हणलो, जेजून म्हाका सैतान म्हणलो, हांव आनी रावना जेजू बराबर, हीं उतरां म्हणोंक ना. पूण निमणो वेळ पासून जेजू बराबर रावलो आनी जेजूची ही सभा आपणाचेर म्हणल्यार ह्या खोडपाचेर बांदून पयलो फुडारी जालो. तर भाव भयणीनो, ही कृपा आयज आमकां मागता आसतना आमच्या मनान हाडुया. परतून होच प्रश्न आमकांच विचारया, तुका खुशी आसा? कित्याक जेजून म्हणलां खुशी आसा तांकांच. आनी आयज जें कितें आमी नियाळलां तें फकत खुशी आहा तांकांच. खुशी आहा तेणी तें आयकोंक पासून गरज ना आनी ताचेर नियाळूय करपाक गरज ना. पूण खुशी आसा ताणें हेजेर आनिकूय नियाळ करपाक जाय, आपल्या जिवितान हात घालपाक जाय भितर आनी हाचेर निर्णय घेवपाक जाय. ना जाल्यार आमी नांवाचे क्रिस्तांव. आनी नांवाचे क्रिस्तांव आसात ते भाव भयणीनो काबार जातले, उरचे ना. पूण जे कोण खरे स्वताचे भावार्थाचे आसात ते हे आयचे स्तोत्र जबाबान आमी म्हणलां तशें, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. ते देवाची वाट पळयत आसात, तांकां ती वाट मेळटली. एन्ड्युअर, स्टँड स्ट्रॉंग. भियोन कुशीन सरोन वचपाक गेलो.
पूण जीं कोण देवाची वाट पळयत आसात तीं सांडची नात, तांकां कोणाच्यान हारोवपाक जावचें ना, तांकां कोणाच्यान भायर उडोवपाक जावचें ना. आनी हें जेजूची सोडवण जी आसा ती आमकां सगल्यांक जाय. म्हाका जाय ते भाशेन तुकाय जाय, तुका जाय ते भाशेन दुसरीं जीं आसात सगल्या धर्माचीं, कसल्याय धर्माचीं जावं वो धर्म पाडिनात दिसली पासून जावं, सगल्यांक ही सोडवण जाय. तर ही सोडवण आमकां मेळचे पासत आमी आमचेंच अर्पण ह्या आल्ताराचेर करुया. आनी आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन जेन्ना चेडूं भुरग्या पासत हो आयतार भेटयल्लो आसा, सगल्या आमच्या चेडवां पासत मागुया. भोव करून जीं कोण सोंसतात जांचेर घडये जायते तरेचें वायट जाता, जांकां न्हीद मेळूंक ना आजून पासून, असल्या पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया आनी देवाची कृपा आमकां आनी तांकांय दी म्हूण आमी प्रार्थना करुया. रावया. सतमंत देवा, सर्पदार बापा, स्वर्गान प्रितमीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या चलवलो, अंकवार मरितान जल्मलो, 5 काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेल्लो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर्पद्विदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांचें मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां विस्वासान भावार्थान देवा मुखार दवरुया. जेजूचे फुडारीपण आमकां सगल्यांक सांगाता घेवंक, मुखार चलूंक वाट आनी दिशा दाखयता. आमी गवल्यांनी तशेंच वेगवेगळ्यो जबाबदाऱ्यो घेवंक समाजांत वावुरतल्यांनी सगल्यांचें बरेंपण चिंतून सगल्यांचे फायद्याक आनी बऱ्याक पडटा ती वागणूक आनी चाल आपणावंक देवाची कृपा आनी बोल मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दयाळ बाबा, ही मागणी आय. आमी सगलीं एकठांय येवंक, एकामेकाच्या हातान हात घालूंक, सांगाती वावरूंक, परिशोधीक सोयंबाचें मन, असलेच भावनांनी भरूंक, समुदायीक हुस्केन आमचें जिवीत सारूंक देवाची कृपा आनी बोल मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दयाळ बाबा, ही मागणी आय. भेदभाव आनी वेगळोचार करिनासतना सगल्यांक एक सारके वागणुकेक लेकून जेजू आमकां एक देख आनी नमुनो, जिविताची यात्रा बरेपण शिपडावंक आनी अशे तरेन समाजांत शांती, संवस्काय आनी एकवट विस्तारूंक वावरूंक देवाची कृपा आनी बोल मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दयाळ बाबा, ही मागणी आय. आमी आमच्या पासत न्हय पूण सोमेस्तां पासत मागूंक आनी गरज तेदना आदार तेंको दिवंक गरज. धर्माच्या नांवान आयज काल जायते झुजां मोडां आमकां पळोवंक मेळटा. सोमेस्तांक कुन्नाटकायेची आपस्वार्थीची बियां रोवपाची वागणूक पयसावंक, हुस्क्या कोतीन बोल्लोले चिंतना आनी कोन्यो वेगूंक देवाची कृपा आनी बोल मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय,
आयचो आयतार चेडू भुरग्यांक भेटयलेलो आयतार. आमच्या सरकारान बेटी बचाव बेटी पढाव चेडू भुरग्यां खातीर हें अभियान सुरू केलेलें आसा. सरकारी फुडाऱ्यांनी हो एक फकत स्लोगन कसो न्हय, पूण चेडू भुरग्यांच्या हिता खातीर नेटान वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बापा, ही मागणी आमच्या भारतांत आनी गोंयांत कांय वाठारांनी चेडू भुरग्यां सवें ओनीत जालोली दिसता. चेडू भुरग्याचो गर्भपाठ बंद जावंक, तशेंच शिक्षणाच्या आनी हेर क्षेत्रांत चेडू भुरग्याक सहकार आनी मार्गदर्शन मेळूंक, एम्पावरमेंटाच्या नांवान एन्स्लेवमेंट जायना जावंक बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दोयाळ बापा, ही मागणी आय. हेर सगळी आमची खासगी मागणी ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. सर्गीच्या बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी आंकवार मरेचे मजतीन ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. C14, page 34, C14. तुझ्या उदारपणांत दातांचो म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पासकांच्या गुटा वरवीं ओजापाचें ओजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मरणांतली आमकां सोडोवन हो व्हरतो मान आमकां जडून दिलो. विचून काडलेली कुडी यादनिकी राजकूड, पवित्र राष्ट्र आनी तुजी खाशा पर्जा आमी जावंक पावल्या. सर्व ताय आतां आमी तुजी कर्तुत्वां परगट करता, कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorvespor tu, Surgani संसार बोल्या तुझ्या
सोय सोय उत्सर्गी 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 तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी 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 तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुट पोर गोटुया उंडो खाता आनी एकासी ते पियेता इथे पावटी तू वैभवान येसो आमी तुझे मरण पुरगुटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांचीय काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदत्ता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुर पदवेदार बापा सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना म्हजो पाटलाव करूंक तुका खुशी आसा जाल्यार आपणाकूच फाट कर तुजो खरी सुबार आनी म्हजे फाटल्यान ये ही जेजूची उतरां आमच्या कानार आनी आमच्या काळजार खोचून दी आनी तीच उतरां आमच्या काळजान धरून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनात सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थुया. प्रितच्या बापा, सुर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केले. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणांची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. अशें बसुया. साद्या काळाचो 22वो आयतार आयज आनी आयचो हो आयतार चेडूं भुरग्यां पासत भेटयल्लो आयतार. करीत भाशेन आमच्या चेडवां पासत भुरग्यां पासत आमच्यान जाता तितलें बरेंपण करूंक आमी वावरुया. आमच्या जण एकल्याच्या घरान जीं चेडूं भुरगीं आसात तांकां फावो तें मार्गदर्शन आनी फावो त्यो सवलती फावो करूंक सगल्यांनी वावरचें. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जीन दान जालें 22,250 रुपया. दाबोलीं कपेलान 2,000 रुपया. सगळे मेळून 24,250 रुपया. फुडल्या आयताराक 10 तारखेर पयले मीस 6:30 वाजता मांडावळ करूंक माउंट कामेल समुदाय देवसा पिकेन. दुसरे मीस 8 वाजता मांडावळ करूंक सेंट गॅब्रियल समुदाय वॉटर टँक आनी आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल आल्तुची काली. तिसरे मीस 9:30 वाजता भुरग्यांचें आनी त्या उपरांत दोतोन. सत्रायदोरची ह्याय बुधवाराक सांजेर भोव पवित्र संस्काराची बोजवण आसची ना, पूण बुधवाराक तशेंच शुक्राराक सकाळीं 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. 9 तारखेर सोनवार त्या दिसाक सांजेर आयताराचें मीस इगोर्जीन तशेंच दाबोलीं कपेलान आसचें ना. मातशें हाचे विशीं चोत्राय दवरची. मोन सायबिणीची नोवेनां सुरू जाल्लीं आसात. आयज 5वो दीस. पयले मीस सकाळीं सदांचे भाशेन 7 वाजता जाता आनी नोवेनाचें मीस सांजेर 5:30 वाजता तेर्स मीस आनी फुलांचें पुरसांव. 8 तारखेर मोन सायबिणीचें फेस्त सांजेर 5:30 वाजता तेर्स मीस आनी फुलांचें पुरसांव. मिसा उपरांत सायबिणीची भेट आमी हे पावटीक मातशें चोत्राय दवरची. 9 तारखेर आमी मिसाची भेट करतले आनीक इगोर्जेन म्हणल्यार आमच्या पारोकियल हावजान सायबिणीची भेट जाताली. ती हे पावटीक 8 तारखेरूच फेस्ताच्या मिसाक आमी सगळ्या इमाजींचेर आशिर्वाद घालतले आनीक सायबिणीची भेट आमच्या पारोकियल हावजान 8 तारखेरूच जातली. मीस जाल्या उपरांत एक ल्हानसो कार्यक्रम, व्हडलो कार्यक्रम न्हय, आवयां पासत आवयांचो दीस त्या दिसाक आमची लिजन ऑफ मॅरी ही भुरगीं तशींच वाडलेलीं मनयतलीं आनी त्या उपरांत रोखडीच सायबिणीची भेट आमच्या पारोकियल हावजान जातली. 9 तारखेर जायत्या जाणांक फादर रॉब गालिया हो जो पिलार गॉस्पल कॉन्सर्ट आसा ताका वचपाक जाय. ह्या पासत त्या दिसाक आमी सायबिणीच्या इमाजींचेर आशिर्वाद घालपाचें मीस आदल्या दिसाकूच करतले. हाचे विशीं मातशें चोत्राय दवरची. पूण तुमच्या घोराब्यांनी भेट जी आसा ती सदांचे भाशेन 10 तारखेरूच सुरू जातली. जी मांडावळ आमच्या PPCच्या वांगड्यांनी तुमचे बराबर केल्ली आसा तीच मांडावळ चलतली. हाचे विशीं चोत्राय दवरची. सायबिणीची भेट सुरू जावचे आदीं सगल्यांक उगडास करता. हो एक सोयेक आमकां जावं दी. भोव करून आमच्या शेजाऱ्यां मदें कितें वयर सकयल जाल्लें आसा जाल्यार एकामेकाक बोगसूंक, एकामेकाक समजून घेवंक, परतून आमच्यो इश्टागोती सारक्यो करूंक आनी क्रिस्ती भाव भयणां कशीं आमी एकामेका बराबर रावंक, कित्याक आमचे भोंवतणी कितें घडटा तें आमी पळयल्लें आसा. आनी सायबीण माय आमकां केरीत भाशेन आमचे घोराबे तशेंच आमचो भावार्थ राखता, सांबाळटा. तर तिचे बरोबर हो सोयेक घेवया. जेन्ना ह्या वर्साची ही सायबिणीची भेट जाता तेन्ना आमचें निबोर मन आसा तें सोडुया, एकामेकागेर वचुया, एकामेका बरोबर मागणें करुया. समजता तुमी हें मनान दवरतलीं आनी सायबिणीची भेट अर्था बरीत तुमच्या वाड्यांनी जातली म्हण. तशेंच 8 तारखेर सायबिणीच्या फेस्ता दिसाक मदर्स डे आनी आमच्या भुरग्यांक आमी पॅकेट्स तयार करता. तुमच्या मदल्या जे कोणाक खुशी आसा ही पॅकेट्स तयार करपाक तुमची देणगी दिवंक मागता. तुमी कसल्योच वस्तू हाडिना जावंक, पूण आमची लेजन ऑफ मॅरी हो जमो केरीत भाशेन ही जबाबदारी घेता सगल्यांक एके भाशेन बरी पॅकेट्स तयार करपाक.
तुमची देणगी जी आसा ती आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान तुमी दिवची नेटी लागीं आनी ते सगळे आमच्या ह्या भुरग्यां पासत कितें हाडपाचें ते लिजन ऑफ मॅरी ह्या जोम्याक आमचे फिरगोजे पासत जबाबदारी दिल्ली आसा ती ही जबाबदारी घेतली. खेरीत मिसा 9 तारखेर सकाळीं 8 वाजता लुसी फेर्नांडीस हाच्या म्हयन्याचो उगडास. तशेंच 9 तारखेर फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर हांची जमात जातली सांजेर 4 वाजता. The Focolare movement is having a 3-day program called Maria Polis. Maria Polis म्हणल्यार सिटी ऑफ मॅरी. ही जातली काजा पालोटी आसागांव हांगासर 17 ते 20 तारखेर. हो प्रोग्राम सगल्यांक उक्तो आसा, भुरग्यांक तशेंच वाडलेल्यांक. जायत्यो एक्टिविटीज थंयसर जाता, हाची डिटेल्स नोटीस बोर्डार घातलेली आसा. खेरीत भाशेन मारयेची भक्ती करूंक हो एक तुमकां सयेक जाल्यार तो तुमी नोटीस बोर्डार पडोवचो. आमचे फिरगोचीन गूड सॅमेरिटन फंड हो शेकी मेळोन आमचो तयार सगलो प्रोसेस जाल्लो आसा आनीक हो फंड आतां आमी तयार करता. ते बाबतींत तुमकां कोणाकूय ह्या फंडाक गूड सॅमेरिटन फंड म्हणटात तो खेरीत भाशेन आमचे फिरगोचीन एक फंड दवरलेलो आसतलो. जे कोण खरेंच गरजेक सांपडलेले आसात आनी तांकां कोण आदार करतलो ना, तर तसल्या पासत ह्या फंडांतलो गूड सॅमेरिटन फंडांतलो आमच्या फिरगोजकारांक, दुसऱ्यांक भायल्यांक न्हू पूण आमच्या फिरगोजकारां पासत हो फंड आमचे फिरगोजेन तयार केल्लो, आमच्या लोकांन तयार केल्लो. दर एके फिरगोजेन हो गूड सॅमेरिटन फंड तयार केल्लो आसा आमच्या बिस्प साहेबाच्या मार्गदर्शना प्रमाणे. तर तुमचें उदार मन तुमी दाखोवन त्या गूड सॅमेरिटन फंड हातून तुमची देणगी दिवंक जाता. एका बऱ्या देखणारान ह्या फंडाक 10,000 आपलें डोनेशन दिल्लें आसा, ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आनिकूय जाणांनी पयलीं आपली देणगी दिल्ली आसा तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमची चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब आनी बरेंशें पिकल तयार केल्लें आसा तुमचे पासत वांयग्यांचें खंय. आनी आयज आतां मीस जाल्या उपरांत ती विक्रेक घेवन आसात. 150 रुपयाची तांची खंय एक बाटली बरी लागता, हांवें हावून पळयल्या. तुमी ती घेवची आनी तुमच्याय घरान व्हरचें. तशेंच आमचे सेंट विन्सेंट ड पॉल सोसायटी आयज कॅन्टीन केल्लो आसा, तें हांवें हावून पळोवंक ना, तुमी हावून पळयात. कॅन्टिनाचो जो फायदो आसा तो सेंट विन्सेंट ड पॉल हांच्या फंडाक वेतलो. तशेंच फाल्यां सांजेर 9 मीस जाल्या उपरांत आमची विडोज एसोसिएशन आपलें कॅन्टीन घालतली. तुमी बोळसान मातशें हॅवी करून येवचें आनी तांचे ह्या कॅन्टिनाक आदार करचो. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. घेऊया T20 पेज 212 T20. वालंकिनी साहेबिणीच्या मनोवेनाचे मागणे. ए बो पवित्र आंकवारी बो पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक जेजूची आवय जावन विंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घोडये आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुजे कुसव्यान सांबाळलो. तेन्ना भोगलो तो संतोष हांव आतां नियाळटा. म्हज्या मागण्यांच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही कुशालकाय आनी हो संतोष सोडूंक आनी वाडोवंक सोदतां. ए दुखवलेल्यांचे माये तुवें ही कुशालकायेचो उगडास काडटल्यांक एक केरी शेकाय बासायल्या. तर ती शेकाय म्हाका हे म्हज्या गरजांनी कर. तुज्या पुतान सांगलां मागात आनी तुमकां मेळटलें. तर
हाचेर खरो विस्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन विनयता देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागतां ते उपकार म्हाका मेलोशे कोर ना तो म्हाका गरज ती कुरपा मागून घे हांगा तुज्यो गरजो उक्त्यो करच्यो हे नोवेना वरवीं हांव तुजे मजतीन आसलोलो म्हजो कोल विस्वास दाखोवंक सोदतां तर तेच खुशालकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यान आसतना भोगली म्हजें मागणें आयकून घे नमान मरे कुटपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुटपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू लागून मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुटपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू लागून मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन हे देवाचे माये हे म्हजें नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे नोमान कुरपेन बोल्लोले हे म्हजें नोमान तुजे वैभवाच्या मुकुटार धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव अंतरेकतां हे संस्थाल्यांचे बुजवणदारे देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो ते संतोषान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेलून घे हे पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां हांव तुजे कोडे कोतकोत्यान मागतां जे कोतकोत्यान तुजें कालीज जेजूच्या मोगान लासतालें म्हजी कालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेलोय आमेन बापसाहेबाच्या संकल्पा पासत आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां नमान मरे कुटपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू मरे देवाची माई पापियांक विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां काल आमेन सगल्या भुरग्यांनी एक चोत्राय दवरची 8 तारखेर सप्टेंबराचे आवयच्या दिसाक लिजन ऑफ मॅरी तुमचे पासत बास्केट प्रेजेंटेशन बास्केट म्हणल्यार तुमी जीं फुलां घेवन येतात ताका प्रायज आसतलो बरीशी बास्केट सायबीण मायचे पासत तुमी जी करतात आनीक ह्या कॉन्टेस्टान घालपाक सोदतात जाल्यार 5 वाजता त्यो तुमी घेवन येवच्यो आनीक बेस्ट 3 आसात तांकां ते एवॉर्ड फावो करतले तींच फुलां तुमी मागीर सायबीण मायक घालपाक मुखार सरची Che ratitli, vada